म्हजे भयणीनो आनी भावनो, तुमी देवाचें उतर आयकलां, पूण कितें समजल्यात? पयले वाचपान आमकां आब्रामाचो नमुनो ताचेर उल्लेख करून दिलेलो आसा. देवान ताका संसद आनी गिरेस्तकाय खूब शेतां बाटां ताका मेळटली म्हणून सांगलेलें. ताका आपल्या गांवांतलो भायर काडलेलो. आतां ओराण्यांत तो चलत चलत गेलो, पूण ताका भुरगें जालें ना. तो म्हातारो जायत आयलो, पूण ताणेन डगमगलें ना. ताणेन विस्वास देवाचेर दवरलो. देवान म्हाका सांगलेलें आसा, तो देव कशे भशेन शांती पावयतलो तो देव जाणा. ह्या भावार्थान आनी ह्या बोरवाश्यान तो आपलें जिवीत सादतालो. ताका शेतां बाटां मेळोंक ना, पूण शेकी मागीर ताका काना देसांत व्हेलो. पूण हे भशेन ताका सगळें कांय दिसलें ना. देवान सांगलेलें, ती नेकेत्रां पळयात, तितली तुजी संसद जातली म्हणून. भुरगोच जावंक ना जाल्यार हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. पूण ताणें आपलो भावार्थ देवाचेर दवरलो. देवान कितें सांगलां तें ताका समजोंक ना, पूण ताणें अशें म्हणलें की देवान सांगलेलें आसा तो तोच शांती पावयतलो आनी ताचे वतीन. आतां आमी कोणाचेर भावार्थ दवरता? म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी देवा बापाचेर भावार्थ दवरता. कित्याक ताणेन आपल्या पुताक धाडलो. कित्याक लागून? आमी पातकान, आमी सगळीं देवाची भुरगीं पातकान जियेलीं की ना, तातूंतली भायर सरूंक आमकां जायना. प्रत्येक जाण आमी हांगसर, तुमी म्हणटाले आतां पातकी न्हय, आमी पातकीच. कित्याक भितर आमचे मदें देंवचारान एक चाल घडून हाडलेली आसा आनी ते चाली प्रमाणे जिवीत आसा. हें आमकां कंट्रोल करता आनी दुसरीं जाणात की हें पातक तुजें सगळें आसा म्हणून. तातूंतली आमकां भायर काडच्याक जेजून आमचे पासत हें सगळें पातक आपणाचेर घेतलें. तो आमचे पासत मेलो आनी पुनरुज्जीवन जालो. तो ताणेन आमकां ह्या पातकांतली सुटका दिलेली आसा. बापायन हें सगळें घडून हाडलेलें आसा आनी हाचेर आमी भावार्थ धरूंक जाय. आनी थिंचोर जेन्ना आमी ताचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमी पातकांतली हें भितर पातक जें रुजलेलें आसा तातूंतली तो आमकां सुटका दिता. पूण आमी कितें करूंक जाय? आमी खालतेकायेन आमचें जिवीत जिवंक जाय. ह्या संवसारांत आयल्या म्हणून ह्या संवसारांत रावतलीं म्हणून ना, आमी केन्ना ना केन्ना मोत्तेल्या. पूण देवान आमकां सगळीं न्हयच आमकां गिरेस्तकाय, पूण तरे तरेची देणी दिलेली आसा. ती देणी एक आमची गिरेस्तकाय. तो तें सगळें आमी ताकाच भेटोवंक जाय. ताणेंच तें आमचें सगळें वापरूंक जाय. आतां आमचे कडेन तो 2 दौलत आसत जाल्यार आमच्या भुरग्यां पासतूच न्हय, एक बापूय आवय आपल्या भुरग्यां पासत वावुरता. पूण खूब पाटी आमी दुसऱ्यांची पर्वा करना. शेजारी आसा आमचे, दुसरीं कोण आसा घरचीं, तीं बाबडीं गरीबसाणेन जियेतात, तांकां आमी पावना. आमकांच आनी आमचेंच, तातूंत आमचो फुडार ना. आमी मागीर आनिकूय वायट आमचेर कोसळटलें. कित्याक आमी स्वार्थीपणान जियेता आनी त्या मनशा भाशेन केन्ना कितें जातलें तें आमी नकळो. ताका लागून आमकां जेजू सांगता, ह्या संवसारांतले गिरेस्तकाय पासत वावरूं नाकात. गिरेस्तकाय आमकां स्वर्गार. आनी ती कशी मेळटली आमकां स्वर्गार? आमचो दावो हात उजवो हात कितें करता तें कळोंक फावना. दिताना आमी उदार काळजान दिवंक जाय. कित्याक देव आमचें सगळें दिता आनी जेन्ना देव बरें दिता तेन्ना देव आमकां आनिकूय दिवंक लागता. खूब जाणां आमी दितात, मागीर म्हणटा देवान आमकां कांय दिवंक ना. मागीर तें कित्याक तातूंत आपस्वार्थीपण आसा. आपस्वार्थीपणांत जिवचें न्ही, पूण निस्वार्थीपणांत सदांच कोत्ता तें देव दिता, देव सगळें पळयता. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी
ह्या मारिया बर्तीला बॉस्कार्दीन आपलें जिवीत हेपणी सादेपणान सारलें आनी आमी खूब जाण हेच भाशेन आमचें जिवीत जियेता सादेपणान आनी दुसऱ्यांचोय मोग करता दुसऱ्यांकूय आमी बरेपण दाखयता. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो आयज आमी कितें करया जेजूक एकवटान रावया सगळीं आमची चिंतना भावना चाल आसा तितली ताचे सवयेन दवरया कित्याक थंयसर सगळें घडटा तें ताचे दवरलें की ना तो मागीर आमकां पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत मना उजवाडा येतलो दाखयतलो आनी हें पातक जें आमचे भितर पर्यान आसा तें देवान आमकां बक्षिल्लें आसा तें बक्षणें घेवच्याक आमी आमचें पातक कबूल करूंक जाय तें ताका दिवंक जाय. सगळ्या आमचे हात उठेन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान सगळो गत येता तो आमकां केद ना सोडिना कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवयेन दवरया ताचें जिवीत अदीक आनी अदीक आमी पत्करून जिवंक आपलेपणांत न्हय पूण ताचे सवय आमचें जिवीत आसा तें आमी मानून घेवंक आनी ते प्रमाणे आमी तें जिवंक. आमेन.